तेजे आमी गाड्याक लायसन ते भाशेन दिवपा जायना फास्ट फुडाची. आतां एफडीएन तेणी सांगलां आमकां फास्ट फुडा लायसन तेजी कॅन्सील करचे ते सिलिंडर बी हाडटाय लायताय डॉमेस्टीक सिलिंडर लायताय ते कॉमर्शियल लावपा जाय ते. आनी हिंगा गाड्याचेर रांदपा जायना फास्ट फूड दिल्या म्हण ते दिल्यार ते रांदताय. एक्चुली गाड्याचेर रांदपा जायना फूड एंड ड्रग्सान तांकां हें दिलां वॉर्निंग दिलां. सर्वेलन्स ड्रायव्ह आनी हे प्रत्येक लोकल एरियान जाता. जसो आयज आमी वास्को इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आमी हे चालू करतना म्युन्सिपालिटीनी इंट्रस्ट दाखयल्लो आनी ते जॉयंट अस. सो आमचो मेन जो हेतू आसा की हे जे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आसा न्हू तांकां एक बरी वेवस्था करून एक बरें हायजिनीक सेटअप करूंक जाय. सो हे चालू जातलें म्हणटकूच एक एफडीएचें काम न्हू, हातून एफडीएचो योगदान आसा तसोच म्युन्सिपालिटीचो आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय. सो सगळे वांगडा तर काम केलें जाल्यार हेजो इम्प्रूवमेंट जातलो. एकामेकाक बोटां दाखोवन ती कामां जायना. सो आमी त्या इंटेंशनान हांगा आयिल्ले आसा की मेनली फर्स्ट इज टू एड्युकेट द वेंडर्स. तांकां सांगपाक खंय खंय तेंची चुकी जाता आनी कशें ते भायर प्रिपेर करता. कायद्यान थोडी लिमिटेशन्स आसा. सो दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग्स. हेजो आमी तांकां फाटले खेपे अवेरनस केल्लो. पूण आयज जेन्ना आमी परते आयिल्ले आसा खूब वेंडर्स वायलेट करता तेच आमकां दिश्टी पडलेले आसा. सो हाका लागून आमी आनी एक फावटी तांकां एक हें दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लो आसा. आनी ह्या फुडें तर ते आमचे कडेन कॉपरेट करना जाल्यार शेवटी आमकां तांचेर केसीस ज्यो आसा त्यो फायल करच्यो पडटल्यो. सिमिलरली आमी आमचो प्रपोजल म्युन्सिपालिटी बी दिल्लो आसा की जे स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज आसात ते सारके सर्टिफायड झोन करचे म्हणून स्ट्रीट फूड वेंडिंग हब म्हणजे तांकां वेवस्थीत क्लिनींग फॅसिलिटी दिवप, डिस्पोजल फॅसिलिटी दिवप आनी एक बरो एपियरन्स दिवप. सो अशें आमचें एक सर्टिफिकेशन आसा. सो म्युन्सिपालिटीन हांगा इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा. सो ह्या फुडें ही जी आसा इट शूड नॉट बी अ वन टायम अफेर. हें जें आसा एक प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. सो हो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करतले. आयज आयिल्ले आसा इन अनादर 15 days परते येवन पळयतले कितें इम्प्रूवमेंट आसा. ज्या कोणाचो इम्प्रूव जाल्लो आसा तांकां वील गिव देम एप्रिसिएशन. जाल्लो ना तेंचेर फुडें कायद्यान कारवाय जाता. वॉट आर द मेजर वायलेशन दॅट यू हॅव नोटिस्ड? मेजर वायलेशन म्हणटा पयल्या शिवाय जो जागो आसा सरावंडींग एरिया तेंची क्लीन ना. सो हें क्लिनींग कशें करप, कोणें करप हें आतां आमी बसून उलोवन एक आयडेंटिफाय करतले. म्युन्सिपालिटीचो जो रोल आसा म्युन्सिपालिटीनूय केलें म्हणून जायना. तें वेंडर्सांनी स्वता साफ करूंक जाय. सो वेंडर्सूय करना जाल्यार तेंचेर कितें फायन घालून तांकां एक कमिटमेंट करूंक जाय. सो मेन थिंग इज सरावंडींग क्लिनलीनस ना. सेकेंड ते आतां सगळे ओपन धरतले. सो हांवें तांकां इमिडिएटली आत्ताच्या आत्ता धाडून ही नॅट्स हाडून सांगल्या घालपाक. सो विदीन 15 minutes ते हाडून दवरल्या. सो ही आतां नॅट्स हाडली म्हणल्यार जायना, तेणी ते धापून दवरूंक जाय. सो हे तुमच्या मुखार हांव तांकां आनीक फावटी सांगता की जे धापलेले ना जाल्यार नेक्स्ट टायम आमी येवन ते कॉन्फिस्केट करतले. सो फूड स्टाफ तेंचे ओपन आसलेले. सो ते तांकां डायरेक्शन दिलां आनी पर्सनल हायजिनाचे तांकां एक फॉलो करपाचें आमी आतां सगळ्या सांगलेलें आसा. सो चेडपासून आमी म्युन्सिपल स्टाफ गेल्ले आमी तांकां येवन आमी तांकां सांगलेलें की तेंचे हांगा हायजीन आसलेले. सो तेमी बरे भशेन करपाक तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ली. तशेंच हांगाचे जे गाड्या तेंचे हांगा लायसन्स बी ना. सो आमी तांकां आपयलो म्युन्सिपल तेंचे फायन बी आसले कितें पेंडींग अमावंट आसलो तांकां आमी सांगलें की तुमी येवन ते भरा म्हणून. तेन्ना तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ले की तुमच्या हांगा अनहायजिनीक आसा, हांगा हायजीन समेत तुमी सगळें पळयना ते भशेन. कित्याक हांगा जे सामोसा बी आसा तेमी ओपन करता, कितें फूड आयटम्स आसता ते बंद करपाक जाय. कित्याक हांगा मस्किटो मूस बी सगळे येवन ते वयर बसता. पूण तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ले. तशेंच आमी तांकां सांगलें की तुमी जे उदक यूज करता ते बरें बिस्लरी यूज करा म्हणून. ते तुमी उदक हाडटा नळाचें हाडटा आनी हांगाच पळय कॅन बी आसा सो तितून मच्छर बसता ते मागीर ब्लिडींग जाता आनी ते आमी लोकां पिता म्हणून ते एक बॅड म्हणून. सो आमी लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की तुमी हायजिनिकाचे फर्स्ट प्रायोरिटी तुमी घेया. कित्याक आख्खे वास्कोचे लोक हांगा मडमुगाचे लोक हांगा खावपा येता. सो आयज आमी अकस्मात एफडी टीम हाडली आनी आमचो चेअरपर्सन आमचे म्युन्सिपल स्टाफ येयले आनी हांगा रेड मारलेली आहा. आनी तेमी सुद्दां पयलें की हांगा जेंकां ते आमी दिल्ले सांगलेले तशें तेमी करूंक ना. सगळे फूड आयटम सगळे तेंचे ओपन आसले आनी फाल्यां पळय तेमी क्लीन सुद्दां करना. जे प्लास्टीक ग्लास बी चायेचे पट्टे सगळे पडलेले आसता. सो तांकां आमी एक वॉर्निंग दिला आनी हे आयज आमी ड्रायव्ह घेतला. तो सेम ड्रायव्ह फक्त रेल्वे स्टेशना कडेन न्हू बल्कि आख्खे मडमोगा तालुक्यान आमी वयतले आनी खंय खंय गाडये जे स्टॉल आहा थंय आमी एफडी टीम येतली आनी आमी म्युन्सिपल स्टाफ वचून आमी थंय